63 वर्साच्या उमाकांचो दोंगर कापणेच्या वादावेल्यान मर्डर जाला म्हूण फामिलीन दुबाव व्यक्त केल्लो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला. मारपेट जावन ब्रेन इंजरी जाल्ल्यान हो मर्डर जाला म्हूण फामिलीचो दावो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान अशें कळ्ळां की ब्लंट फोर्स इम्पॅक्ट ऑन फेस एंड हेड कॉजिंग ब्रेन डॅमेज एंड डेथ. म्हणजे तकलेचेर आणि चेहऱ्याचेर असो जोरान वार जाल्या कारणान ब्रेनाक इंजुरी जाल्या आणि त्या खातीर म्हाज्या मामाची डेथ जाल्ली आसा अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टार आयिल्लें आसा. पुलिसांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. सगळे गांवचे लोक तशेंच आमची फॅमिली वाट पळयता केन्ना आमच्या मामाची बॉडी घरा येतली आनी आमी तेचो अंतीम संस्कार करतले. मजगतीं गुन्यांवकाराक अटक करात नाजाल्यार कूड हातान घेवचे नात म्हूण फामील मिडिया मुखार. जो पर्यंत एक्विजाक अरेस्ट जायना न्याय मेळना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवचे ना. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत मांद्रे पुलिसांनी अननॅचरल डेथ म्हूण केस रेजिस्टर केल्या. चवकशी चल्ल्या.